गोवा राज्य सहकारी युनियन आणि राष्ट्रीय सहकारी युनियनान सत्तरी अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या जोडपालवान सत्तरीन सहकार सप्ताह घडोवन हाडलो. सहकार सप्ताह कार्यक्रमाक माचेर मुखेल सोयरे म्हूण आमदार प्रतापसिंग राणे, गोंय राज्य सहकारी युनियनाचो अध्यक्ष उदय प्रभू, वाळपयचो नगराध्यक्ष परवीण शेख, सत्तरी अर्बन पत संस्थेचो अध्यक्ष आदवोगाद यशवंत गावस आसले. सहकार सप्ताहा निमतान सत्तरींतल्या बरें काम करपी पतसंस्थेच्या अध्यक्षांचो भोवमान केला. सहकार सप्ताहा निमतान मानेस्तांची उलोवपां जाली. आज सहकार क्षेत्र ही चळवळ सहकार चळवळ कमकुवत कोणी असो एकट्याने सहकार्य आणि चालतं. ही सहकार क्षेत्र बऱ्यापैकी चळवळ बरेच लोकशाहीचे बरेच एक लोकशाही मजबूत जावं आणि बऱ्यापैकी सहकार एकामेकांना सहकार कला आणि करावं जातं. परंतु सुरुवाती नामांतर विचार झाले गेल्या पण आज ते ना सरकारी क्षेत्रात लोकशाही परत जातात. काही सहकार सगळ्या सगळे आपल्या स्वतःच्या फायद्यासाठी ते सगळे आणि स्वतःचाही फायदा करावा आणि लोकांचाही फायदा करावा हेही महत्वाचं. सहकारी क्षेत्रात एक कमकुवत म्हणून जो असतात तो एकटा येऊन हे महत्वाचं. अनेक सोसायटी झालं थोडं पुढे गेलं झाली सुरुवातीला, परंतु ते चलेना तिथे व्यवस्थापन वगैरे शक्य जाऊन जाईल. सरकाराक पुढे होती आमचे आजचे प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू याच्या जन्मदिसा कॉपरेटिव्ह अख्ख्या देशभर सुरू जाता. गेली 65 वर्सां सुरू आसा आणि आजपर्यंत सुरू आसा आणि आम्ही गोंयांनी हो साजरो करता. गोवा राज्य सहकारी संघ हो NCA नॅशनल कोऑपरेटिव्ह युनियन हाच्या जोड पावलां ज्यो थळाव्यो ज्यो संस्था आसा त्या संस्थांक भागीदारी करता आणि हो कॉपरेटिव्ह बेस आमी अंदूच्या म्हणजे ग्रामीण भागात करपाची सुरवात केल्या. आणि काल जो उद्घाटन कार्यक्रम असो तो पेडणे तालुका सहकारी संस्था हांच्या जोड पावलान आमी पेडणे केलो. आयज दुसऱ्या दिसाचो कार्यक्रम सत्तरी अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटी हाच्या जोड पावलान सत्तरी करता. म्हापसा अर्बन बँक गोवा अर्बन बँक 97 कॉन्स्टिट्युशनाच्या अमेंडमेंटान डेमोक्रेटीक सेटअप म्हणून आमकां हे दिल्लें आसा कॉपरेटिव्ह सेक्टराक. म्हणून पळय जाल्यार तुका प्रत्येक फावटी पॉलिटिकल इंटरफिरन्स जाता. म्हणजे खाशांचा 17 वर्सां मुख्यमंत्री आसले. एक शेतकरी आसा आनी कॉपरेटिव्ह बी ते हांवें पळयलां की ते दूद घालताले डेरी आनी तांकां कॉपरेशनाचो इतलो हें आसा पूण तेजे कारकिर्दीत अशें केन्नाच जालें ना की इंटरफिरन्स सहकार क्षेत्रांत जालें ना. आनी सहकार क्षेत्र खरें म्हटल्यार खंयचोच मिनिस्टर सहकार क्षेत्रांत नाका आसता कित्याक थंय कांय मेळना म्हणून परिस्थिती अशी जाल्या की पॅन फिलोसोफर गायड हे सगळे दुसरो डिपार्टमेंटूय चेंज करता आनी सध्या तर आमच्या डिपार्टमेंटान कोणूच वाली ना. डिपार्टमेंट जेन्ना इलेक्शन घेता तेन्ना डेमोक्रेटीक सेटअप आसतलो पळय ना म्हाका दिसना. कित्याक आयज पर्यंत आमी पळयलें आमी एक थ्रिफ्ट असोसिएशन इलेक्शनाक ते आदले असिस्टंट रजिस्ट्रार आसले ते हें करता म्हणून आमी हायकोर्टान गेल्यान जिखले की अर्द वरान तरी आपले हे सगळें चेंज केलें. जस्टीस थंय हायकोर्टान वचूनच मेळटा आनी हायकोर्टान जस्टीस वचप हे कॉमन कॉपरेटराक शक्य आसा काय ते. म्हाका वायट दिसता. हांव सर्वीस करता एक म्हाज्या पगारांतले हांव हें नासतना हांवें 5,000 कंट्रीब्यूट केले त्या एका पिटिशनाक. फक्त एक कॉपरेशनान कितें जाता जाल्यार जावं म्हणून एकदम सांगता कित्याक करा तुमी कितेंय करा
प्रोग्राम करा, बरें करा, संस्था खातीर करा. पूण हें करता आसतना तुमचे कडेन तुमी खंय आसा, तुमी ह्या संस्था खातीर कितें करपाक शकता. आयज रिकवरी स्टँडस्टील आसा, स वर्सां एव्हिएनाच्यो केसी पेंडींग आसा. एक सर्क्युलर काडला, गोल्ड लोन सेक्युअर्ड लोन बंद केला, तूं पळयना खंय. आनी सहकार सप्ताह मनयता. सहकार सप्ताह मनोवपाक जी 7 दिसांची 7 जी पळय आयज तो आमचो रावपाक हें उलयता 20 भाशण करतलो, ती 20 भाशणाची जी पळय 7 दिसांची 7 हें आसा एडिशन्स आसा, ती सुद्दां सरकारा कडेन ना, आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन ना, आमचे कडेन कामां करची पडटा. आमी करता फक्त दाखोवपाक, म्हणजे संवाद नाशिल्लो म्हणटा आमी तशें करता. लोक आसात जे एकठांय येता, तेंचे कडेन त्यांचो संबंध कॉपरेटीव डिपार्टमेंटा कडेन येता. आयज एक नवी प्रथा पळोवंक मेळटा. आपले जे एडमिनिस्ट्रेटर आसता, एडमिनिस्ट्रेटर आमी म्हळ्यार कित्याक डिपार्टमेंटाचे हेड आसा ते एडमिनिस्ट्रेटर, तेंचे कडेन एक ग्रीवन्सी घेवन गेलो जाल्यार ग्रीवन्सी घेवन ताका मेळपाक टायम, आनी तोय बी 12 ते 1 आनी ते आठवड्याचे 3 दीस. आमच्या रजिस्टराक जर मेळटलो जाल्यार 3 दिसूच मेळपाक शकता तूं. फक्त सोमार, बुधवार आनी शुक्रार ते बी 12 ते 1 अपॉयंटमेंट घेवन. ह्यो गोष्टी फक्त IAS ऑफिसर सुद्दां एंटरटेन करता मेंबरांक, म्हणजे जनरल पब्लिकाक. आनी कोऑपरेटर डिपार्टमेंट म्हणल्यार फ्रेंड फिलोसॉफर आनी गायड ती नाच. आतां फक्त तुका गायडच जाय जाल्यार सोमारा 12 ते 1 घेवन आपूण त्या ऑफिसान आसा तुका एटेंडन्स करतलो, ना जाल्यार बुधवारा यो, बुधवारा ना जाल्यार शुक्रार यो. म्हणजे आमी काणकोणच्यान पेडणेच्यान जावं काणकोणच्यान पणजे वता. हांव म्हणटा तुमी पर्सनल एम्युनिटी कॉर्पोरेशनान कित्याक हाडटा. इलेक्शनाक डेमोक्रेटीक जो सेटअप आसा इलेक्शनाक तुमी त्या फुडें आतां उद्या प्रभू आसा इलेक्शनाक उद्या प्रभू तुमचो मनीस आसा तेका जे इन्स्टिट्यूट आहा ते कामाक उरनाका. आयज वायट दिसता हे कॉर्पोरेशनाक इंटरफेरन्स चड जाता. आमचे डिपार्टमेंटाचे 2 वर्सां हांगा आसा रिटायर्ड जाल्या, तेंचे कडल्यान आमी तेंच्यांनी पळयलां, तेंच्यांनी तशें पयलीं केन्नाच करूं ना. म्हणजे जे डिपार्टमेंटान आमी सदांच फ्रेंड फिलोसॉफर काय कितें आसा फोन केलो बाबा हे मातशें आमकां एडवान्स करता म्हणून ते करताले. आयज कितें आसा आयज देवीक आसा सिनियर कॉर्पोरेटर आसा, मॅक्झिमम हेंच्यांनी एडमिनिस्ट्रेटीव काम केलां. तेंच्यांनी सांगून आयज जी परिस्थिती आहा, पयलीं 6 म्हयन्या भितर एक AVM केस फायल जाले जाल्यार 6 म्हयन्या भितर तेजो रिजल्ट लागतालो आनी रिकवरी जाताली. आयज 6 7 वर्सां कांयच जायना. जेन्ना रिजल्ट येता तेन्ना तो तर एक लोनी मेल्लो आसता, ना जाल्यार तेजे शिवोटी मेल्ले आसता, आनी रिकवरीचो प्रॉब्लेम म्हणजे अशें जाल्लें आसा. म्हणजे खाशें सांग मुद्दम सायडीन कित्याक ताणें मुख्यमंत्री म्हणून काम केलां आनी सहकारान तेंच्या बोर्ड आसा